उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पर्वरे सचिवालय परिसरात 144 कलम लागू केला। म्हण ह्या सरकारी आदेशाचो मान राखून पॅरा टिचर्सांनी आपले धरणे सचिवालयाकडेन पर्वरे शिक्षण खात्याकडेन वळयले। शिक्षक संचालक गजानन भटाची भेट घेतली। 25 तारखेसावन कामार रुजू जायात मागीर रेग्युलरायझेशन करया म्हणजे परिपत्रक मुखेलमंत्र्यान काढला ते शिक्षण खात्यामार्फत आपल्या मेरेन पावोवचे म्हण मागणी पॅरा टिचर्सांनी केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। सीएमान जी ऑर्डर काढला त्या ऑर्डरी रिस्पेक्ट दिवन आमी लॉ एंड ऑर्डर हाताक घेनासतना आमी आमचे जे स्ट्रायकचे धरणी जी आशिल्ली ती आमी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वळयली आसा। आमची डिमांड आसा सरकारा कडेन की काल जो प्रेस नोट इश्यू केल्लो की पॅरा टिचर्सां बाय 25th पर्यंत जॉइन जायात आनी नेक्स्ट इयर आपूण तुमकां रेग्युलरायज करता हें जो प्रेस नोट सरकारान इश्यू केला बाय रिलॅक्सिंग सर्टन मॅन्डेटरी कंडिशन्स हो जो प्रेस नोट सरकारान दिला तो प्रेस नोट आमकां सरकारान इन द फॉर्म ऑफ सर्क्युलर इश्यू करचो दॅट टू फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन। जर सरकार आमकां जर हेच जर प्रेस नोट जे पळय प्रेसान आउट केला तेच जर आमकां सर्क्युलर इन रिटर्न जर मेळटा थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन जाल्यार आमी आमचे हे जे पळय आमी धरणे धरला तेचेर आमचो विचार जातलो डिस्कशन करून आमी कितें योग्य स्टेप घेतली। जर सरकारान प्रेस नोट इश्यू केला हाका सरकाराक जो सर्क्युलर काडपाक काय हार्म आसपा जायना। सरकारान जर आमचं स्ट्रेट फॉरवर्ड आमचे रेग्युलरायझेशना जर हें केल्लें आसा मन जर तेंच्यांनी ठाम केल्लें आसा जाल्यार वो सर्क्युलर इश्यू करपाक तांकां विदीन सेकंड ते इश्यू करपाक शकतले। आनी तो जर सर्क्युलर जालो जाल्यार आमचे आनी चड व्हडलेशें कांय आसचें ना। आमचे भितर कितें मिटींग जातली डिस्कशन जातलें आनी आमी योग्य तो निर्णय घेतली। 144 फक्त असेंब्लीक लायला काय तुमकां हांगा लायला? 144 ताणें आमकां सेक्रेटरिएटा कडेन लायला। तो स्पेसिफिकली आमचे खातीर काडला आमकां हेरास करपा खातीर आमकां थंयचे डिस्कस करपा जाय म्हणून। तुमकां हांगा बस म्हणून सांगला थंयसर सायडीक कूट म्हटल्यार थंयसर आमकां थंयचे म्हळ्यार विथीन 500 मिटर तुमकां हांगा बसपाक एलाव ना तुमी थंयचे हालात अशें म्हणलां म्हणून आमी थंय आमी कांय फोर्सफुली कांय हें करूं ना। आमी लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेवं ना आमी रिस्पेक्ट दिवन त्या ऑर्डरी रिस्पेक्ट दिवन आमी मुखाट्यांनी हांगा येयल्ले आसात। डायरेक्टराक किंवा दुसऱ्या ऑफिशियल्साक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक मेळपाची कितें तुमची अपॉइंटमेंट बीन कितें घेतली? अपॉइंटमेंट तशी घेवं ना। जो प्रेस नोट इश्यू केल्लो आसा तो प्रेस नोट इश्यू एक्चुअली आमकां रेग्युलरायझेशना बद्दल आसा बाय 25th आमकां जॉइन जा म्हणून सांगला आनी काल आमकां तो कलेक्टरांनी दाखयल्लो की बाबा हो प्रेस नोट आयिल्लो आसा की बाय 25th तुमी जॉइन जायात आनी तुमकां नेक्स्ट इयर गव्हर्मेंट एकोमोडेट करचो म्हणल्यार रेग्युलर बेजीस। सो त्या हेचेर आमचो विचार चालू जातलो। फक्त कितें आमकां तो पळय जो प्रेस नोट इश्यू आसा तो आमकां इन द फॉर्म ऑफ सर्क्युलर इश्यू करचो। एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडसून तुमकां कितें लेटर कांयच येवं ना कांयच येवं ना अजून पर्यंत कांयच येवं ना। काल जेन्ना नोट इश्यू जालो प्रेसांतल्या थ्रू गव्हर्मेंट आय डोंट नो खबर ना पूण जेन्ना तेणी म्हाका व्हरोन दाखयलें कलेक्टरान आनी सांगलें की हो इश्यू नोट जाला तुमी थंयचे हाडात। आमी हालतात कशें हालतात जेन्ना आमकां हो नोट आसा पळय न्हू तो आमकां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनांतल्यान भट पळय आसा गजानन भट ताजे कडल्यान हो आमकां मेळपा जाय जाल्यारूच आमी कितें तें हेजेर विचार करपाक शकतात। एवरी टायम नाजाल्यार आमकां फसयल्लें आसा ह्या गव्हर्मेंटान यू टर्न मारले आसा। आज सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें की आमकां थंगा तेंच्या अगेन्स्ट उलयलें म्हणून किंवा तेंच्या अगेन्स्ट हें केलें म्हणून आमकां थंयच्यान 144 सेक्शन लावन हांगा हाडलें आसा। हां म्हणजे तो म्हणटा नॉर्थ गोवा सगळ्यान कितें लायलां 144 सेक्शन म्हणजे हें अशें कितें आमकां आवाज चडयतरेच सरकार चिड्डूं सोदता। आमकां चिड्डूं नाका। जें कितें तेणी अश्युरन्स दिल्लें आमकां रिटर्न अश्युरन्स थ्रू तेंगेल्या बीजेपी पार्टी कडल्यान आनी मॅनिफेस्टोर पळय तेणी घातलेलें की आमकां सर्टन रिलॅक्सेशन मॅन्डेटरी हेजेर घेतलो म्हणून तेंच तेणी फॉलो करपाचें। आनी आमकां पळय जी तेणी काल प्रेस नोट दिला तें एड्युकेशन डिपार्टमेंटान मेळ्ळें जाल्यारच आमी हेजेर विचार करतली नाजाल्यार आमी जे धरणे धरले आसा ते हांगा चालू दवरतली। पण तुमकां पळय नेक्स्ट एकाडेमीक इयरांच्यान रेग्युलरायज करता म्हणटा ते तुमकां मान्य आसा काय ना? मान आसा। कशें जर आमकां तेणी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू जालें जाल्यार जर सर्क्युलर इश्यू जालें जाल्यारच मान आसा आनी तें सुद्दां कितें सर्टन कंडिशन आसा आमगेली। आमकां इन सर्वीस ट्रेनिंग गोंयान प्रोवायड करपा जाय। दुसरें म्हणजे आमगे स्केल लावपाचें हे आमगे डिमांड्स आमी ऑलरेडी सरकाराक दिल्ले आसा खूब फाटी मेळ्ळें आसा आनी हे डिमांड पळय आसा ते आमी ऑलरेडी सरकाराक कितल्या फाटी दिल्ले आसा तरी आसतना आमचे कडेन हे खेळ खेळ्ळे आसा सरकारान। प्रॉब्लम करेगा अंदर तुमको पहले बोलता हूँ तुम परमिशन लो ये मिलना चाहते हैं बोलो डायरेक्टर को चला
हां उला कोण आहे